येशू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, बारीच अपुर्बायेची दोन वाचपां आज आमकां मेळ्ळ्यान. पयलें वाचप तशेंच दुसरें वाचप ह्या वांजेल ह्या शुभ वार्ता. आनी थंयसर पयल्यान पयलें आमी वांजेलाचेर एक दिश्ट घाल्यार लुकाचो वांजेल 13वो अध्याय आमकां अशें सांगता. एक फारिजेव हांगा फारिजेव म्हणून सांगना जाल्यार ताजें सवाल आयकून आमकां तो फारिजेवत म्हणून कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जर फारिजेवांचे रिती रिवाजी आनी तांणी करचे आचार विचार पळयल्ले जाल्यार तांचे थंय एक चिंताप आसलें. आनी तें चिंताप कितें म्हळ्यार देवाच्या दृश्टेन विंचून काडलेली परजा केवल इस्रायलाची परजा. आनी हेंच आमकां पोरण्या सल्ल्यान ती सबार पावटी वाचूंक मेळटा. खंयसर देव येता, तुमी म्हजी परजा, हांव तुमचो देव म्हणून परत परत देव तांकां सांगता. आनी हें इतलें तांच्या तकलेक सडलेलें गे. आपणें कितें केल्यार देव आपणाक राखून व्हरता, कित्याक म्हळ्यार आपूण विंचून काडलेली परजा म्हणून ती चिंतली. आनी केवल मोइजेचे ते कायदे, मोइजेन दिल्ली ती आज्ञा तींच पाळून, केवल भायल्यान लोकांक दाखोवच्या खातीर पाळून आपणें दवरल्यार मात्र आपणाक ससनाचें सूख गॅरंटीड म्हणल्यार बरें जियेतलें. खंडीत जावन नीज जावन खरें जावन आपणाक फावो जातलें ससनाचें सूख. आनी त्याच देखून आमी आज हांगासर सवाल विचारचो तो मनीस एक फारिजेव म्हणून सांगल्यार सूख जावची ना. आनी ताचें सवाल जावन आसा, सोम्या बाचाव जातली ती थोडींच मो. अशें म्हळ्यार केवल विंचून काडलेली ती परजा मात्र बाचाव जातली न्ही, हेर कोणी बाचाव जावचें नांत न्ही. कित्याक म्हळ्यार ह्या फारिजेवान जेजून भोंवन त्या सुंकां घरां सांगता बसचें, तांचे सांगता देंवचें, पातकी म्हणून चिंतलेल्या लोकां सांगता बरसूंचें, तशेंच स्त्रियां सांगता, विधवी सांगता, निर्गतिका सांगता जेवचें, तांच्या घरांनी वेचें, हें सकट जेजून करचें तांणी पळयल्लें. आनी जेजून आपुणूच मेस्सिया, देवान धाडलेलो सोडवणदार म्हूण सांगल्लें तांणी आयकल्लें. आनी आज जेजूक शिरकोन घालचें एक सवाल, बाचाव जातले ते थोडेच मो. म्हळ्यार ते बाचाव जावंक आसचे केवल आमीच मो म्हणलें एक सवाल जेजू कडेन तो विचारता. जेजू हां या ना म्हणना, वय या ना म्हण सांगना थंयसर. मोगाच्या भाव भयणीनो, बगार कशें बाचाव जावयेत म्हणल्या विशयां जेजू थंयसर सांगता. कशें सर्गींच्या सुखाक एकल्यान पावयेत म्हणल्या विशयां जेजू थंयसर शिकोवन दिता. न्हय कोण बाचाव जातली, कोण सर्गींच्या सुखा पावतली, कोणाक बरेंपण लाभतलें म्हणलें जेजू सांगना, बगार वाट दाखयता. आनी जेजून दाखोवची वाट जावन आसा अशीर वाट. जेजू म्हणटा अशीर दरवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जी कोण थंयसर चिंतून आसलीं आपणाक मात्र देवाची सोडवण आसा, आपूण मात्र देवान विंचून काडलेली परजा म्हणून तांकां जेजू अशें सांगता, अशीर दरवाटांतल्यान भितर सरल्या शिवाय तुमच्यान सर्गींच्या राजाक भितर सरोंक जावचें ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें अशीर दरवाट्याचो कॉन्सेप्ट म्हणटा आमी, ही एक आयडिया. ह्या हाजे विशयांत चिंतना अशें आसली. जेरुजलेम देवाळ थंयसर वरत्या दोंगरार बांदून हाडलें. आनी जेरुजलेम देवळाच्या आनी त्या शाराच्या भोंवती एक पागोर आसलो. कोटे म्हणटा आमी, कोटे आसले, फोर्ट आसले. आनी थंयसर भितर वचूंक व्हडलो दरवाटो आसलो. आनी त्या दरवाट्यांतल्यान लोक दिसाक वचून भायर येतलो. आनी आपणाक कितें वेवहार व्यापार करूंक गेल्यार त्या दरवाट्यांतल्यान वेचें आसलें. लोकांनी वेचें, तांच्या मनजातीक घेवन वेचें आसलें त्या वाटेंतल्यान.
तशेंच अशीर दरवटो म्हणलो आनी एक आसलो, दोन अशीर दरवटे आसले, म्हळ्यार बारीक दरवटे, तांचो केवल एका मनशाक एक फावटी वचोंक जातलें. रातीक जेन्ना दीस बुडतलो आनी जेन्ना तांकां दुस्मानाची भिरांत चड जातली, काळोखाक दुस्मान म्हणी भितर रिक्तीत कोण्णा म्हणली भिरांत थंयसर लोकांक आसतना तो पयलो व्हरतो व्हडलो दरवाटो दामसो आसलो. आनी त्या वरवीं कोणाकी कितेंय एमर्जन्सी या येवनचार आसोंक आसल्यार रातीक येवंक या रातीक भायर वचोंक आसलें जाल्यार त्या अशीर दरवाट्यांतल्यान तांकां भितर येवं येता आसलें. पूण एका मनशाक मात्र एक फावटी भितर सरोंक जातलें. त्याच देखून जेजू असलेंच एक उदाहरण या दाखलो परत आनी एक कडेन दिता, जेन्ना तो म्हणटा एक खरें या एक गाड हांव या खरें त्या अशीर दरवाट्यांतल्यान या सुव्येच्या बिर्डांतल्यान पास जायत म्हण जेजून सांगचें. ह्या अशीर दरवाट्याक सुव्येचो बिर्डोय म्हणटले आनी ग्रेस्त मनशाक तितले सलीसायन वचोंक जायना म्हणटा जेजू. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हे अशीर दोन दरवाटे सायडीन आसले आनी थंयसर रातीक एक एकल्यांनी मात्र भितर वचत आसले. भितर आनी भायर पहारेकार आसले आनी पहारेकार लोकांक पळोवन भितर सरतले. आनी त्याच देखून सबार जाण थंयसर वचनातले. कोणाक कितेंय आवश्यक काम आसलें जाल्यार मात्र त्या अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर वचोंक लोक पळयतलो. आनी थंयचेंच एक उदाहरण घेवन त्या लोकांक खंडीत जावन जाणा आसले तेंच घेवन जेजू आज अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरोंक तांकां आपयता. आनी ताचे मागीर जेजू तांकां सांगता, जी कोण आपुणूच नितीवंत आपुणूच देवाच्या राजांत भितर सरतलीं जावंक कोणना म्हणून चिंतून आसलीं तांकां अशें सांगता, देव ह्या राय तुमकां अशें सांगतलो, तुमी सांगूंक पुरो आमी तुजे सांगात आसले हांव, तुजे सांगात जेवल्ले हांव, तुजे कडेन मागणें करनासलें हांव. पूण तो तांकां सांगतलो, वच हांगात हांव शिराप पडलेल्या न्हू, हांव तुमकां नेणा, तुमी कोण म्हणलें हांव नेणा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर आमी आसचें सबार जाणां ह्या सक्कड पवित्र स्नान घेतलीं आनी आमी चिंताव जाल्यार जर आमी पवित्र स्नान घेतलां तर आमकां सर्गींच्या राजाक भितर रिगोंक पक्का जावन मेळटा म्हणून या आमकां तो थाराव आसा जाल्यार न्ही जावन आमी चिंताव जाल्यार आमची एंट्री फ्री आनी मुखार आमकां कितेंच कश्ट ना म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हें वाचप आज आमकां जागोवन उठयता. जेजूची उतरां आज आमकां सांगतात, अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरोंक प्रयत्न करा, न्हय संवसाराच्या रुंद वाटेनी. कित्याक म्हळ्यार अशीर दरवाटो कश्टांचो दरवाटो, अशीर दरवाटो वचोंक तितलें सलीस न्हय जाल्यार तो सर्गींच्या सुखाक सर्गींच्या राजाक व्हरून पावयतलो तुमकां म्हणलें. बरवसो जेजू आज आयच्या ह्या वाचपांत ताका आयकतल्यांक दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज चिंतूंक जाय, आमी खंयसर आसा. आमी खंयची वाट धरता? अशीर वाट गी, अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरोंक चिंताव पेसारताव गी, ह्या विस्तार दार्य ह्या वाट धरन संवसारी वडण्याक बुलोवण्याक आमकांच आमी दिवन ती खंयसर आमकां घेवन येता, त्या वाटेन आमी चलोन वचोंक पळयता गी. अशीर दरवाटो म्हळ्यार कश्टांचो दरवाटो म्हण हांवें सांगलें. आनी जिणयेंत कश्ट सुखानात, कोणाक हांगासर कश्ट ना? तुमकां आमकां सगळ्यांक कश्ट आसात. आनी ह्या कश्टा मारिफात देवाचें हजीरपण आमी भोगूंक आसा आनी तेच जावन आसा देवाचें आपोवणें, जेजूचें आपोवणें आज आयच्या ह्या पवित्र पुस्तकांत. कश्ट आसा जावंक पुरो, समस्या आसा जावंक पुरो, पिडाशिडा आसा जावंक पुरो, पूण जाय आसची सकत ह्या युकरिस्ताच्या सक्रामेंता मुखांतर हेर सक्रामेंता मुखांतर आमकां मेळटा जाल्यार आमी अशीर दरवाट्यांतल्यान चलोन भितर वचूंक पेसाडूंक जाय. आनी अशीर दरवाटो जावन आसा आमच्याच जिणेंत येवचे कश्ट, आमच्याच जिणेंत येवचे समस्ये, ह्या समस्येंत हांव कश्टांत हांव धांवनासतना जेजू आमचो कुरीस वोवंक आमकां कुमोग करता म्हणलो बरवसो आनी भवार्थ दवरून आमी जियोंक जाय. आमच्या जिणेंत कितेंय समस्या आसा जाल्यार ते सकट सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवंक जाय. तुजी खुशी म्हज्या जिणेंत जावं दी म्हणलें, मागणें आमचें जावंक जाय. हांवें येदोळूच तुमकां मागण्याच्या विशयान नियाळ करतना सांगलां.
देवाची खुशी जावन दी म्हणून तुमच्या जिणेंत तुम्ही मागल्यार केदाळ तुमच्या कुशेक विरोध जावन देवाची खुशी जावन दी म्हणून तुम्ही मागतात तेन्ना देव तुमकां आदार दिता, बऱ्या वाटेन चलोवन व्हरता आनी ससनाचें सूख तुमकां मेळटलें म्हणलो बरवसो जेजू हांगासर दिता. आनी तोच जावन आसा अशीर दरवाटो, कश्टांची जिणी, सॅक्रिफिसाची दिणी. कश्ट मारतना दुरसावन आसतना जियोवचें, बेजार जातना सक्कड बेजाराय कश्ट दग्ध आमी सोंसचें सक्कड सोम्याक समर्पून जियोवचें. ती जावन आसा जिणी, त्या जिणयेक सोमी आज आमकां आपयता. आनी हें कशें जियेवयेत आमच्या कुटुंबांत म्हणल्या विशयांत आयचें पयलें वचप आमकां सांगून दिता. आवय बापायंक आनी भुरग्यांक कुटुंबांत आमी जियेत आसतना कशें खंयच्या रितीन अशीर दरवाट्यांतल्यान रिगोंक या चलोन अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर वचोंक तयाराय करी जाय म्हणल्या विशयांत सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता. 6 अध्याय 1-9 वळ म्हणशेर आज आमी आयकल्लें तें. भुरग्यानो, आवय बापायक काल जावन जियेया हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी. बापयानो आनी तुमच्या भुरग्यांक रागार जावचें या तुमी जायशें तुमी चिडोवचें न्ही. बगार भूत सांगून तांची सुखी तिदवन क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जावन आसा अशीर दरवाटो. कित्याक म्हळ्यार ह्या आधुनीक संवसारांत एका कुटुंबांत आमी जियेतना आवय बापायचें उतर आयकून जियोंक बारीच कश्टाचें. आमी कशें वाडोवन येता तेन्ना आमचीच खुशी करूंक आमकां जाय. थोड्या फावटी आमी चिंता म्हजें आवय बापाय हांव जें कितें सांगता तें म्हाका समजोवंक शकनात, तांकां तें समजना म्हणल्यार आमी चिंता जावंक बरो. आनी असल्या वेळार आमकां चॉयस या आमकां विंसवण करूंक बारीच कश्टाचें जावन आसा. आनी त्या वेळार हें वाचप आमकां उगडासा काडटा. जावंक बरो आवय बापायचें उतर आयकोनचें अशीर दरवाटो, पूण त्या अशीर दरवाट्यांतल्यान आमी भितर सरल्यार आमकां वर्तें इनाम मेळटलें म्हणलें आयचें वाचप आमकां सांगून दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, रेतीर असो आयसो अखेरचो दीस जाल्यार रेतीर हांगासर संपना. रेतीर आमच्या जिणयेंत सदांच आसूंक जाय, सदांच मागणें रजार आमी करूंक जाय. हांगासर आमचें तें हजारो लोकां सांगाता केल्लो तो मागण्याचो स्पिरीट घेवन आमी घरा वचोंक जाय. आनी मागणें देवाचें उतर वाचून कुटुंबाचो तेर्स सांगाता मेळोन भेटोवन युकारिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तशेंच फिरगजांनी मांडून हाडच्या हेर भक्तीक कार्यांनी नोवेनांनी भाग घेवन एक फिरगज कुटुंब बरें करून बांदून हाडूंक पयल्यान पयलें, तशेंच आमचें कुटुंब बरें जावन देवबिरांतीन भरलेलें बरें कुटुंब आमी बांदून हाडूंक आसा. हें जावन आसा आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य. हें करूंक जाय आसची कृपा. तशेंच हें केल्ल्या वरवीं अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरन देवा सांगाता ससनाचें सूख जोडूंक आनी बगूंक जाय आसची कृपा सर्वेस्वर देव आमकां फावो करूं दी म्हणून आमी प्रत्येक जावन आज मागया. आमेन.